ऑयल सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. चड शिंकलो जुवारी अधिकाऱ्यांक कामां निकडेन सुण्या कामां लायल्या कशें. जेजू डेजर्टां जालो जाल्यार गोट्यां वॉटरफॉल आनी न्हंयची सिनरी कित्या दाखयताय. हेज मुखार तूं रस्त्यान चलतना नाकांतल्यान शींक मारल्या पासून ते अर्दीकारा टी शर्ट वाले ते गड्या पयशा मशीन घालून धांवन येतले पयशे हारी कर म्हूण. गोंयकारांदो मुय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां. गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्त्री भाशेन हांव. आतां पुराय खबरो आयकाय. जुवारी ऑयल टँकिंग लिमिटेड मोठे वास्को कंपनीन पेट्रोल फुकट दिवपा येवजिलां कितें. मातवें दाबोली म्हणटाय त्या गांवां हूंय लोकां बांयक उदका फोड्या आनी शेतां पासून पेट्रोल मेळपा लागोलां. तें पेट्रोल बांयक फुकट मेळटा तें चोयन ते रस्त्या सायडीन अशे स्टुलाचे 2 पेट्रोला बाटल्यो आनी फुनेल 2 बसताय ते चाडोवन पळय. 12 वर्स पयलीं वास्को गांवां मांगोर म्हणटाय थिंगा उज लागून ते एक जाण आसोन जखमी जालोले. तो मरे उज केसोय पाल ना म्हणून 3 दीस उपरांत ते चड शिंकलो अधिकाऱ्यांगे ट्यूबलायट पेटोवली आनी निमाण तेणी चिंतिलें ती पायपलायन बंद केल्या बरें जाचना काय मो. लांप्या वळख आसता चिंतना पळात थिंग तें उज लागपा नापता म्हणटाय तें लिकेज जायत पासून सगळे मरे पॉलिटिकल पार्टी आनी तेंगे मनीस धांवताय भाशण दिवपाक. सायबा बोगस मुचे बिरांत पळया ते आरजी म्हणटाय ते आनी पार्टी मनीस धांवना जाल्यार पुरो मू थिंगा कित्या ते वयत थिंगसो उजो म्हणटाय मरे. 4-5 दीस पासून तेंक ती लिकेज खंय आसती मेळना मू. पांजा पासून एक स्पेशल सुणी हाड खंय. सायबा बोगस हें सुणी मरे चड शिंकलोलें तें खंय जमणी वासू घेवन सांगता खूंच कडेन पायप लीक जालें तें. तेजें नांव खंय उरूस आनी तें खंय बेल्जियन मालिनॉयस म्हणटाय ते जातीचें. तेक पांजा पासून हाडपा स्पेशल गाडी केलोली कित्या त्या सुण्या खंय प्लेनान नाल्यार ट्रेनीन भोंवपाक कोंता येना. तेक गोंया पावपा 3 दीस आनी राती लागलोल्यो. त्या सुण्यान मरे आज पासून 3 कडेन जाग दाखयले हिंग पायपा लिकेज आस मो. सायबा बोगस तेच जाल्यार हे सगळे चड शिंकलो जुवारी अधिकारी कित कोताले काय इतलोय तें पो 3 कडेन लिकेज आसती कोणा जावपाक. आनी चोवपाक गेल्या मरे ही सुणी तर इतू हुशार जाल्यार हे सगळे कंपनीन मनशां कामां निकडायन सुण्यांक ऑफिसर म्हूण दवरल्या कशें. त्या तेंपारू डिसेंबराक दुसरें सोमन कमेस जाता बालकांवां क्रिसमसाक घोट करपा तयार कोताले. हुंचाय कोणशा एक मेज दवरताले नाल्यार बालकांवां येदोसो जाग मारकात कोताले. तो लुगार मारकात कोण बरी दाटेन तांबडे माती एक सारखे घाताले आनी मागीर हातीन फ्लॅट कोताले. मागीर ते मातयेचे उदो शिंपणायन ओले कोण गोंडकी लोंग घाताले. ह्यो सगल्यो रातावडी मुगे व्हड भाव कोतालो आनी मुगे ड्युटी सदां सकाळी उठोन देलिकात ते मातयेचे उदो शिंपडावपाचें. आम मरे सदां सकाळी उठोन चोवपा धांवताले ते गोंडकी लोन केद जाले ते. एक वर्सा मरे ते शेजऱ्या जाणटे मागदालीन मान म्हणों लागोलें आपणाक गोंडे आसाय ते चोरायन किलोन काडे मरे बेस्ते दवरून ते मुगे पेड्ड्या जायन वसत मू. हुंकोट मेळटाय आम हुशाल जायन ते गोंडे मरे किलोंक आयले. त्या वर्सा मरे कित काय म्हळ्यार ते गोंड केशे केल ना जाले. सद्दां सकाळी उठोन बोळ भाव मागता पयन काडटालो तुगे उदक घालप सारकें जायना मू. एक समोन उपरांत हें बरें लागना म्हूण आमी आनी गोंडे हाडून तेजे शिंपडायले. पड्या गेले मरे दुसऱ्या दिसाक किलोन उबे. मागीर कोळ्यांक हें मागदालीन मानान गोंड दिल्या ते परने 1942 वर्सांचो आसतो मू. त्या गोट्या मरे आमी जाय ते भाशेन डेकोरेशन कोताले. तितू एक वांकडी तिंकडी उदका वाड करपाक कंपल्सरी आसलोलें. कित्या कोण जाणा जेजू जालो डेजर्टान आनी ते गांव उदका वाड खंयचे आसलो काय मू. हे कांयच न्हू शेजऱ्या मिलाग्रिनागे गोट्या ती वर्सां वर्स दुधसागर वॉटरफॉल कोताय. ते गोंड किलो लागतरी मागीर आमसाय खुशालकायेन सायकलीचेर बसून मोडयेर वयताले. थिंगसून ते सुके करोड मेट्टे कातून हाडपाक. त्या गोट्या मिनीन जेजू सायबीण माय आनी सांतुचे दवरपाक एक धाकटें घर कोताले आनी तेजे वयलें दाखणें करपा तें करोड मांडटाले.
मागीर ते कोण किल्लो न्ही तरी मेंढरे उंटां गोरवां राकोंडर आनी ते तीग जाण रे मांडून दवरताले. त्यो मुर्त्यो मरे मातये केलो आसताले आनी तेंचे वर्सां वर्स पेंट वयतालो देखून ते परतून पेंट करचे पडटाले. आमगे भाटा कोणशा मरे कोंड्या हाड आसलोली थिंगसो एक कोंड कातरून हाडटाले आनी तेजे ताळे बरे तासून जातरी 1 मेत्र लांबा एक कोंड्या कुडको कातून दवरताले सेपरात. ते कातरलो कोंड्या मरे वयल्यासून मदी चिरून सव बार शीर कोताले. तेजे मागीर पोंत बांदून नोकेत्रां शेपी एक पांजीर कोताले. रानीचे एक पोरणे हांडयेक शीत शिजयताले आनी बरें हिरोईन मातशें दाट असो ग्रूथ कोताले. तेतून फेविकॉल नासलोली न्ही रे, तो ग्रूथ उजा कोताले. तो ग्रूथ मागीर ते बरें पांजऱ्या लेपडायताले आनी तेक मागीर ते मेजून कातरलो कोराज फोलियो पांकयताले. तो उरलो लांबो कोंड मागीर एक बॉलकां शाप बांदून एक पोंत बरें उंच उबो कोताले. तो कोंड बांदिश न्हू पयलीं तेका एक रिते सुतां रील बांदून लांबो मोठे सूम लायन दवरताले. कित्याक ते नोकेत्र वयर सकयल देंवोवपा जाय न्ही रे. ते नोकेत्रां सांजे वयले एक विद्रा पेट्रोला दिव पेटयन दवरताले आनी मागीर तें सूम ओडून सवका सारकें वयर कान सारकें कोंड्या तेंगशेर पावतरी तें सूम मागीर खुंयचे आशा बांदून दवरताले. सकाळ मागीर ते नोकेत सकयल देंवयन तो दिव पालोयन तितून आनी इल्लें पेट्रोल घालून दवरताले. ही नोकेत्रां परंपरा क्रिस्मसा दिसा सावन ते जानेवारी 6 तारीख पासून कोताले. पयर मरे मुगे पोरणे गाडी कामत वाटला पाक केली वसन थोडी भजी आनी च्या पितो मू. भायर स्वता एक वर्दी कोरा टी शर्ट घायन हांसत धांवत मुजे बरें येयलो आनी म्हणून लागलो सर 10 रुपया. हांवें मरे आरे तूं इतू जिवान तोंगडीत नेण्टे भुरगो रस्त्यार बीक कित्या मागता. एश म्हळ्यार तेणें रागान हात वयर काडून म्हज्या आंगार येयलो आनी म्हणून लागलो भिकारी तुज पाय म्हूण 10 रुपया काड पार्किंगाचे म्हूण. सायबा बोगोश लांप्या वळख आसता चिंतना पळो. राव रे हांवें गाडी पार्क केल्या रस्त्या सायडीन थिंगा आरटीओन बोर्ड मारला पार्किंग म्हूण. हांवें गाडये रोड टॅक्स फारीक केला आनी गाडी रस्त्यार चलोवन रस्त्यार सायडीन पार्क केले जाल्यार हे कित्या लागून पार्किंग फीज घेताय काय कारण कितें ते थिंग पार्किंगा पयशे घेता जाल्यार कितें तरी फेसिलिटी दिवपा जाय न्हू. तो बरो ग्रावंड आसलो आनी थिंग पार्किंग केल्यार तुगे गाडी आमी चोयताय तूं पार्किंगा पयशे फारीक कोरया. रस्त्या सायडीन पार्क केल्या कोणा पायच बाट जोरत काय. थिंग गाडी पार्क केली म्हणून त्या अधिकाऱ्यांक कसले देस्पेस जाता. हांवें मरे सगळे गुगल कोताय म्हूण हांवें गुगल केलें आनी बरयलें वॉट इज द मिनींग ऑफ पार्किंग फीज. जाल्यार म्हाका आन्सर येयलो ए पार्किंग फी इज वॉट यू पे टू पार्क योर व्हेकल इन द डेजिग्नेटेड लॉट ऑर गराज इंस्टेड ऑफ ऑन द स्ट्रीट. सायबा बोगोश हे मेज कारबारी मेजार बसले म्हणून कितेंय करप पयशे करपाक. तुमी पयशे घेतो जाल्यार कितेंय तरी फेसिलिटी दियाय न्हू. हालीं मरे तूं म्हणून आसा तूं पणजे सिटीन चलोन भोंवता 1 किलोमिटर हाडल्यार 5 रुपया बरी. हेंक मरे हें जानत बिजनस सांपडला. गोंया पयलीं तेणी पणजे पाट्यार पार्किंग फीज घेवपाक कमेस केलोलें आनी तें म्युनिसिपालिटी न्हू पूण ETC म्हणटाय तेणी ते पयशे कोताय तें चोयन म्युनिसिपालिटी वाल्यांक भोंक खर्चो लागलें. ते पयशे कोताय जाल्यार आमी कित्याक करप ना तरी म्हूण ते चिंतून तांबडे जाले. पयलीं मरे तेणी उन्ना उदकां हात घासना पयलीं सुमार काडपा एक 4 पणजे रस्त्याचे पयशे घेवपाक कमेस केले. मागीर सोका सगळे रस्त्या नंबर वाडयत गेले आनी आतां मरे एक हाटीन रस्ते फुंटाय दुसरे हाटीन पार्किंग फीज दियाय म्हणटाय. ते सुद्दां जागीर कोताय रे. पार्किंग फीज देमायज घेत म्हूण एक म्हापशेकारांनी चाललें तेका मार गायलो. मडगांव हूंय गाडयेन 20 रुपया घेत सुवातेर 50 घेताय. बागा बिचेर वयता लोकांक रस्त्यार भोंवतना पयशे घेताय मुजोगडीं कमेस. मडगांव रेल्वे स्टेशनार मागत ते पयशे दिना म्हूण कोण एक टॅक्सी ड्रायव्हरा बोडूक खोळें. आगे शाश्टी तेणें मडगांव कमेस केलें मागीर ते रेल्वे स्टेशनाचे पयशे घेवपाक कमेस केले आनी आतां हूंय मरे कितें काय म्हळ्यार कोलवा प्रायर कोणी वचून पार्क केल्यार रोखडे धांवून येताय पयशे घेवपाक. ते आतां वयत थिंगसो पार्किंग फीज घेताय म्हूण म्हाका मरे मातशें भिरांत पडल्या. निमाण्यांगे घरा भायल्या भाटांक पार्क केल्या पासून पार्किंग फीज मागों येयत म्हूण.
सद्याक हे गव्हर्मेंट फायनान्शियल परिस्थिती यसली जाल्या पिरांत फाल्यां तूं रस्त्यार चलोन वयतना चुकोन नाकांतल्या शीक मारल्या पासून ते येल्लो टी शर्ट वाले धांवन येतले शीक माल तेज पयशे दिमू कितें कोताय रे बाबा एश केल्या बोंबोय पावताय बरें रे दसऱ्या मुंगडारा मेळ्या ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो मोग आसूं. This is Lampion signing out.